नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। कला अकादमीचे सभाघर मोडपाचे प्रकरण हायकोर्टात सरकाराक नोटीस। एजी म्हणटा मोडपाचो निर्णय जाल्लो ना। स्टॅबिलिटी रिपोर्ट चल्ला, चर्चिरान काढलो तियात्राचो इश्यू। बांयगिणी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 2 वर्सां भितर गार्बेज मंत्री म्हणटा प्लांट न्ही फॅक्टरी तयार जातली। वीज कोणाकूच त्रास ना। चर्चिल म्हणटा विरोध करतल्या फाटल्यान थंयचे जमनीवाले। गोंय सरकाराचेर एनजीटीची बडी बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर नजर दवरूंक सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाची स्कीम शेळयली। सरकाराची 20 लाखांची बँक गॅरंटी एनजीटीन केली जप्त। मडगांवचे नवे जिल्लो हॉस्पिटल 4 म्हयन्यांत सुरू। तो मेरेन नव्या ईएसआय हॉस्पिटलाचे मॉर्ग उक्तें करपाचो विचार। आमदारांक हुस्को मॉर्ग कार्डियॅक ट्रॉमा युनिटाचो। एसीझेड प्रमोटरांच्यो वादग्रस्त जमनी परत घेतना आयडीसीन जुरा सयत फारीक केल्ले शेकड्यांनी कोटी। कायद्यांत जुराची तरतूदूच ना। सरकार आयडीसी एक्सपोज। आयपीबीन प्रकल्प क्लियर केले 179, आयले 69। 28,000 रोजगारांच्यो फटाश्यो। रोजगार जालो 3,500। कन्सल्टंटाक गेले 1.5 कोटी। सरकाराचेर हल्लाबोल। शेनवारा मडगांव रवींद्र भवन बूक, तरी सरकारान दवरल्या सीझेडएमपी सुनावणी। आदींच लेखी कळयल्ले। अध्यक्ष म्हणटा कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासल्यार खंय सरकार जबाबदार। आनी बॅडमिंटन प्लेयर अनुरा विंडसर्फर कात्या कुएलो। माउंटेनियर राहुल प्रभुदेसायाक वर्साक 30 लाख रुपया आर्थीक मजत। सरकाराची घोषणा। स्क्वॉश प्लेयर यशाचोय विचार। कला अकादमीचे सभाघर रिनोव्हेशना खातीर मोडटात म्हणटा त्या प्रकरणाची हायकोर्टान स्वेच्छेन दखल घेतल्या। सरकाराक जाप दिवंक 2 सप्तकाचो प्रास दिला। एजी म्हणटा मोडपाचो निर्णय अजून जाल्लो ना। स्टॅबिलिटी रिपोर्ट चल्ला। तियात्रां खंय करपाची काय म्हूण चर्चिलान प्रस्न काडलो। मंत्री म्हणटा पणजे सुवात मेळप कठीण। रवींद्र भवना, कला भवना वा राजीव कला मंदिरात वेवस्था जावं येता। कला अकादमी म्हणटा ती एक व्हडलो रूट जावं नाटकां करपाक, जावं तियात्र करपाक, जावं सगळे शो ही रेनोवेशन करता आतां त्या तियात्रांक कितें चिंतलां, तांकां खूंय घालपाचें, तांकां कितें करपाचें, कित्याक अल्टरनेटीव तिंगा खूंय तरी तुमी प्लेस दिवची पडटली, नाजाल्यार प्रॉब्लेम जातलें। एक प्रश्न केल्लो आसा की खंय तरी अल्टरनेटीव अरेंजमेंट ह्या पणजेच्या सिटी भितर करचें। पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की तियात्र म्हळ्यार ताका ग्रीन रूम लागता। आनी जेन्ना तियात्रिस्ट हे चडशे शोज टिकेटेड शोज करता आनी पणजेन सद्या तरी येदो व्हडलो सभागृह दिवपाक खातीर तियात्रांक आमकां खूब अशक्य अशें आसा। कारण कॉमर्शियल म्हणल्या बरोबर बाकीचे प्रायवेट जे हॉल आसत, घडये जर आसत जाल्यार तांणी तांकां पेमेंट करचो आनी तांणी आपली वेवस्था करची अशें ह्या वेळाचेर हांव सांगपाक सोदतां। इन केस द कला अकादमी इज टेकन अंडर द रिनोवेशन ऑर एनी अपग्रेडेशन ऑफ द कला अकादमी, हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां ह्या वेळाचेर। हांव म्हणटा कितें, हांव तेच कमिटीक तुजे बरें धाडटा, तांकां खंय तरी एक अल्टरनेटीव करून दी। कित्याक हे पणजे लोकांक तियात्र जावपाचें ना, आसपाचें ना, त्या लोकांक येवपाक मेळपाचें ना। तो फोंडें वचपाना, तो मडगांव वचपाना, तो लोक पणजे येतालो। सो पणजे एक तांकां अल्टरनेटीव दी, हांव तांकां तुजे बरें धाडटा, तूं तांकां मातसो मेळून घे। न्ही, अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून दिवपा खातीर तशी वेवस्था आसपाक जाय न्ही। अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करतलो त्याच बरोबर रिनोवेशनाक जर आमी कला अकादमी जर घेतली जाल्यार अल्टरनेटीव करपाक तेजे पेक्षा चड वेळ लागतलो, त्या बरोबर सामकें रिनोवेशन जावपाक शकतलें। हो फक्त तियात्रिस्टांचोच प्रश्न ना, हो प्रश्न संबंद गोंयचे आर्टिस्टांचो प्रश्न आसा, जवळ नाटकांचो प्रश्न आसा आनी कितलेशे महोत्सव आसात, म्युजिशियन्स आसात, तांचो विशय आसा। जाल्यार म्हाका दिसता
त्यात तुझे जे कोण टीम तुका मेळपाक आयली तांकां आमी मिटींग घेवया आनी तांकां कितें जर आमचे कडल्यान जर कितें अल्टरनेटीव अरेंजमेंट जर जाता एज पर देर नॉर्म्स एंड तांकां कशें जाय तशें त्या प्रमाण आमी करुया आनी मुखार व्हरुया. मजगतीं कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियम मोडपाचे आनी इमारतीच्या नूतनीकरणाचेर मिडिया रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतली. हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या. सरकाराची कला अकादमीच्या इमारतीचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करपाची प्रक्रिया चालू आसा. निमाणो निर्णय रिपोर्ट येतकीच घेतले म्हूण एजी देविदास पांगमान सांगलें. एके अभियांत्रिकी कॉलेजीचे कन्सल्टन्सी रिपोर्टाचेर सरकार कला अकादमी मोडपाचो येदो व्हडलो निर्णय घेवन मेकळो. 4 स्कुलया फावंडेशनाकूय कांयच खबर ना. मिडियांत बोवाळ जाल्या उपरांत सरकार बॅकफुटार. फावंडेशनाचो मॅनेजिंग ट्रस्टी आर्किटेक्ट राहुल देशपांडे म्हणटा गळटेक इंजिनियरींग उपाय काडूं येता. स्ट्रक्चर मोडपाची गरज ना. कला अकादमी जी ही बिल्डिंग आसा इज इन माय ओपिनियन द फायनस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्पररी आर्किटेक्चर इन इंडिया. आनी म्हाका अशें दिसता की ही गोंयान बिल्डिंग आसा ही सगळी व्हडली गजाल. बिल्डिंग म्हाका फक्त मॅनेजिंग ट्रस्टी ऑफ चार्ल्स कोरिया फावंडेशन म्हणून न्ही पूण एक पणजेकार एक गोंयकार म्हणून ही बिल्डिंग खूब इम्पॉर्टंट आसा. एक सांगूंक सोदता की डिमॉलिशन इज नॉट द सोल्युशन. We have to find an engineering solution to the problem that there is. And आमकां हे मेळटलेंच हे खात्री आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बांयगिणी वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट न्ही फॅक्टरी आसतली. 2 वर्सां भितर उबी जातली. फॅक्टरीत इलेक्ट्रिसिटी जातली. कोणाकूच त्रास जावचो ना म्हूण गार्बेज मंत्री मायकल लोबोन स्पश्ट केला. प्लांटा लागसार घरां बिल्डिंगो मठ बांदूंक कशें दिले काय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आमदार सुदिनाचो प्रस्न. 2011 रिजनल प्लानांत प्लांट स्पश्ट दिसता तरी थंय घरां बिल्डिंगो जाल्यो म्हूण मायकलाची जाप. चर्चिल म्हणटा विरोध करतल्यांचे फाटल्यान थंयचे जमनीवाले आसुये. तो जागो तुम्ही सोडलो आणि हो जागो एक्वायर केलो. लँड एक्विजिशनान तुमकां खबर आहा कितलो त्रास जाता तो. आफ्टर ऑल द ऑड्स वी वेंट 3 times टू कोर्ट. CCP went 3 times to court and finally the land acquisition is complete. आणि अजूनही जायना प्लांट थिंगा. आमी 2012 लँड एक्विजिशन स्टार्ट करून 1 वर्सान सोपोवन आमी प्लांट बांदलो सालिगांव. लँड जर फ्रीज केल्लें जाल्यार हो प्रॉब्लेम जायना आशिल्लो. टुडे आतां तेंका जाल्यार नरेंद्र स्वामी महाराजाचो मठ आयलो थंय बिल्डिंग्यो आयल्या थंय तरेतरेचे रेजिडेन्शियल कॉलनीज आयल्या. हियर यू आर इन युअर रिप्लाय यू आर सेईंग दे आर अगेन्स्ट द these directions given by the government. Then how you have allowed these constructions to come up there? Okay. आणि CCPन TCPक त्यांना लेटर धाडला फ्रीज कर म्हणून. TCPन करूंक ना. मिनिस्टर तो आसलो. TCPन करपाक जाय आसलें. TCPन तेन्ना कोण आसलो पळय न्ही तेजो वायपय लेटर. TCPचो. It doesn't make any difference. मिनिस्टर असले डिसिजन तुमकां आसलो म्हणटा तुम्ही. प्रत्येक मिनिस्टर आशिल्लो तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. फायल्या तो मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर असले डिसिजनाची. CCPन जर फ्रीज कर म्हणिल्लें हय CCPन जर फ्रीज कर म्हणिल्लें you should not have allowed न्ही. But this factory is going to be totally enclosed. It's going to be a factory which will generate green electricity out of the plant. म्हणजे कितें कोचऱ्याचे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले आमी. But at the same time they have to understand all the plants which are coming up are going to have that much capacity and only that much waste will come. We cannot overload that plant. That is why 4 plants are coming into Goa. ते जमनी लागून घेसता ही आतां. आनी त्या जमनी पडले कोण घेयल्या ही तेमी कितें केलां मुखार काडल्या मनशांक आनी बिश्तें आंदोलन करता. कितें जालें तें कांय खबर ना. There are people also objecting. People are saying that there are residences. See on the Google image. Earlier there were no houses over there. Now there are houses in the around 250-300 meter run. Tinga kone flata bandल्या. After knowing that there would be a plant coming over there because that on the regional plan it was clearly marked waste management site. Old Goaच्या लोकांनी मान्य करपाक जाय बरो प्लांट आमी थिंगासर बांदया. इनॉग्रेशनाक बाब धावलीकराकूच वता. With the permission of Honorable Chief Minister, Davlikarak व्हरया, regionalaक व्हरया, सगळ्यांक व्हरया. But we are committed to set up this plant and complete it in a record time of 2 years. रियल इस्टेट डेव्हलपराक स्वता खबर आसा घेतला तेन्नाय बी मागीरूच केला तेणी. आनी खरें म्हणजे ते म्हणटा तशें गव्हर्मेंटाक 2010 गेल्लें. गव्हर्मेंटान 2010 उपरांत सीज करपाक जाय आशिल्ली तेज्या सरावंडिंगचो एरिया. जर गव्हर्मेंटान तेन्ना डिसिजन घेतलेलें जाल्यार आतां ही पाळी येवची नासली. Right from the
foreign countries, people visit to the churches. There are also schools, many schools. Nanin Maharaj Math, where the thousands of devotees visit. I am strongly opposing this project because the local people, nobody wants this project out there. We need a garbage treatment plant in Goa, but not at that place. बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर नजर दवरूंक ठरावीक सुवातीचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाची सरकाराची स्कीम शेळयली. मुजत हुपिल्ल्यान निमाणे एनजीटीन सरकाराची 20 लाखांची बँक गॅरंटी जप्त केल्या. शापोरा न्हंयेदेगेर बेकायदेशीर रेंव उत्खननाक आळाबंद घालूंक म्हूण सीसीटीव्ही बसोवंक परफॉर्मन्स गॅरंटी म्हूण सरकाराक 2 म्हयन्याचो प्रास दिल्लो. सरकार उतराक फेल. शापोरा न्हंयतले जुवो ते तुये जुव्या कडेन बेकायदेशीर रेंव काडप बंद करूंक माफियाचेर नजर दवरूंक सरकारान 2 म्हयन्या भितर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयता म्हूण एनजीटीक सांगिल्लें. 1 नोव्हेंबर 2017 सरकारान एनजीटीक उतर दिल्लें. सीसीटीव्ही बसोवंक ना, टेंडर प्रक्रिया चल्ल्या, आनीक 2 म्हयने दिवचे म्हूण सरकारान अंदूच्या 26 फेब्रुवारीत एनजीटीक सांगलें. एनजीटीन आनीक 2 म्हयने दिले आनी सरकारा कडच्यान 20 लाखांची परफॉर्मन्स गॅरंटी घेतली. 18 जुलयाक सरकाराचे परत तेंच. सीसीटीव्ही अजून बसयले ना, आनीक 2 म्हयने दिवचे म्हूण परत सरकाराचे रणगाणे. सरकाराच्या रणगाण्याचेर एनजीटीचे सणकले आनी एनजीटीन 20 लाख रुपयांचे डेपॉझिट जप्त केले. 10 दिसां भितर परत परफॉर्मन्स गॅरंटी म्हूण सरकाराक आनीक 20 लाख भरूंक सांगल्यात. सरकारान 2 म्हयन्या भितर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयले ना जाल्यार परत भरिल्ले 20 लाखूय जप्त करपाची शिटकावणी दिल्या. केस 26 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मडगांवचे नवे जिल्लो हॉस्पिटल सुरू जाय मेरेन मॉर्ग उक्ते करात. जीएमसीच्या मॉर्गात बॉडी हार्ड वर्क करूंक दकसपाटे जातात म्हूण प्रस्न. नव्या ईएसआय हॉस्पिटलाचे मॉर्ग तयार आसा, ताचो विचार करया म्हूण आरोग्य मंत्री उलयला. ह्या हॉस्पिटलात कार्डियक, ऑर्थोपेडीक, न्यूरोलॉजी विभाग सुरू करचो, ट्रॉमा युनिट सुरू करचे म्हूण मागणी. ह्या 500 बेडेड नव्या हॉस्पिटलाचेर आतां मेरेन 220 कोटी खर्च जाला. 31 कोटीचें काम खंय उरलां. 4 म्हयन्यांत खंय नवे हॉस्पिसियो सुरू. माहीत जाली आनी जेन्ना आमचें हॉस्पिटल हितून तुमी पळयतात चड पेशंट आनी तांकां रावपा पासून 1 बेडीचेर 2 जाणांक घाताय, 2 बेड जाल्यार 3 जाणां शेअर कोताय आनी हितून तिंगा रश जाता. सो आमगेलें हें न्यू हॉस्पिटल तो केदो आमकां रेडी कोन्न दितलो तें मागीर सांगचें. हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आहा, हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कमीत कमी आयज ओवरऑल एस्टिमेट घेतल्यार 216 कोटीचो हॉस्पिटल जाता. मॉर्ग कोण स्टार्ट करून दिया म्हूण तुम्ही जे उल्लेख करता मॉर्गाचो, हांव बी येता तुमच्या बरोबर विजीट करपाक. ते जर आमी इंडिपेंडंटली चालू करूं शकता, इंडिपेंडंटली आमी चालू करूया. Patients admitted 74,817. Just imagine. And how many beds? तुझा रिप्लाय दाखयता की बेड्स आर 226. Patients treated 8,26,639. Patients discharged 62,057. And patients referred to GMC is 6,914. म्हणजे जीएमसीचेर कितलो लोड येता आसलो. आय एम जस्ट टेलिंग यू. हें जालें ना जाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर, जीएमसी विल कम इन टू ट्रबल. You have not provided there for neurology department, according to my information, what we discussed, and then cardiology department. Once your hospital is commissioned, मागीर थंय पेशंटाक सुसेगाद म्हणजे एटलीस्ट त्रास पडपाना. 72 बॉडीज आसा. द मॉर्ग इज ऑफ नियरली 72 कॅबिनेट्स. हे मातशें पळय ना जाल्यार ते ईएसआयचे यू टेक ओवर नो. ईएसआय मॉर्ग Because Honorable Chief Minister said that he will intervene in taking over this ESI morgue at the ESI hospital. We'll do it on priority. जीएमसीचे लोड येता ना न्हू, पूण आमचे दोतोर जीएमसीचे प्लीज डोंट ट्रान्सफर फ्रॉम हियर टू अदर हॉस्पिटल. SEZ प्रमोटरांच्यो वादग्रस्त जमनी परत घेतना तांकां एडीसीन व्याजां सयत 200 कोटी दिले खरे, मात कायद्यांत व्याज दिवपाची तरतूदूच ना. कायदेशीर तरतूद ना जाल्यार जूर फारीक केलें कशें आनी कायदो बायपास करपाचो अधिकार मंत्रिमंडळाक आसा काय कितें? दिगंबर कामतीचे स्पश्ट प्रस्न. उद्देग मंत्री म्हणटा कायदो स्पश्ट नाशिल्लो म्हूण मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो. हे आदी आयडीसीन कोणाकूच अशें जूर फारीक केल्लें ना आनी जुराची तरतूदय ना.
हांव स्पेसिफीक विचारता हाजे पयलीं तुमी कोणाक इंट्रस्ट पे केला एक सेकंड हेज कॅबिनेट पावर्स टू बायपास द एक्ट आनी कांयच विचारना हांव Speaker sir, as far as honorable leader of opposition is concerned, he has himself answered the question, but then there is the cabinet has the powers. I do agree that this needed some sort of rectification. You are putting on record. I am putting on record is that you are the cabinet. You are saying the cabinet has powers. Cabinet has no powers to bypass the act. Act has to come to the assembly. We have to do amendment in the assembly. No, let me. Speaker sir, जाय ते आमी उलोवंक शकता ह्या गोष्टीचेर, पूण एक हा की in interest of the state of Goa, this 38 lakh square meters that was allotted at that point of time had to be brought back. And in order to put it to proper utilization, a midway was taken, and of which the affidavit was filed by the government of Goa after taking whatever decisions in interest of IDC, in interest of the state of Goa, and also as Goa is a small state, and in terms of the shortage of land that is there, this land, it was a midway part taken by the government to resolve this issue which was long pending, is that as far as the act is concerned, there may be no provision in the act. But this is directly under the government. The cabinet has the powers, and cabinet has in many cases made such exemptions, but he may be specific that this act is passed by the assembly. What you are trying to tell, honorable member is saying, act is passed by the assembly, so cabinet doesn't have it unless there is ordinance and modification made in the act. Fine, but then exceptions also can be made in order to resolve, as there is a vacuum. Cabinet had to step in because the Supreme Court hearing was due, as a result of which the cabinet took a decision in the interest of the state of Goa, and I think the decision that was taken was good decision which will help us utilize the land today which is available with IDC. IPB खाला प्रकल्प क्लियर केले 179, आयले 69, रोजगार सांगिल्लो 28,000, रोजगार जालो 3,478. कन्सल्टंट KPMGक फारीक करतात वराक 1250 रुपया. आतां मेरेन फारीक केले 1.25 कोटी. कन्सल्टंटाचो फेरविचार जातलो, गरज ना जाल्यार धांवडायतले. IPB आनीक प्रभावी जावंक जाय म्हूण उद्देग मंत्री विश्वजीत मुख्यमंत्र्या कडेन बोट दाखोवन उलयला. जॉब क्रिएशनाच्यो फटाश्यो प्रत्यक्षांत कांयच जायना म्हूण रवीन प्रस्न काडलो. पयलींच पडटा कितें पर अवर तुमी तांकां 1,250 रुपये दिता पर अवर. स्पीकर सर, एक जाणांक आनी तेंचे कितले यूज तुमी केले, कितले वर तेंचे कडल्यान तुमी कन्सल्टन्सी घेतली, कितले पयशे दिले. ह्या खर्च जो जाला 1,15,36,860. हे KPMG कन्सल्टंट दिल्या. मुख्यमंत्री हेजेर ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यांनी सांगला हेजेर एग्जामीन करपाची गरज आहा. प्रोसेस तरी बी असले 28,000 कितें आहा की 28,666 तुमी सांगले परत एकदा सांगता जाला फक्त तितलेच. स्पीकर सर, म्हणजे तुम्ही कन्सल्टंट घेऊन त्याचा उपयोग किती, आमकां जॉब क्रिएट जायना, आमचे लोक बेकार आसा. 28,000 तुम्ही जस्ट तुम्ही हे पावले 3,000 28,000 खंय. स्पीकर सर, हे कन्सल्टंट तुमकां हेजे एडवायस दिवना बाबा इतले जातले म्हणून. तो आमचो इंट्रस्ट IPB सुरू करण्या फाटीमागचो आसलो तो इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येवची, त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावचे हाज्या खातीर आसा. आमी अजुनूय पूर्णता ओपन आसा त्या विशयाचेर. इन्व्हेस्टमेंट येवन जाता तितके बेगीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपाक जाय ह्या विशयाचेर सरकार ओपन आसा. एग्जाम्पल दिता तुका की आतां वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड प्रपोज एम्प्लॉयमेंट कितले, प्रपोज एम्प्लॉयमेंट 200 आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कितले 25. पण स्पीकर सर, हे तुम्ही एम्प्लॉयमेंट हे करता, क्रिएट करता, जॉब क्रिएट करता आनी कितें करता, पूण असल्यानी कशें कित्याक जावना, रिजन कितें. इन्क्वायरी करपाचो हांगा प्रयत्न येतना म्हायती काडुया कितें खातीर तेजे प्रश्न कितें जाला, MVRचे कितें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा ते निश्चित हांव म्हायती काडटा आनी तुमकां हांव इन्फॉर्मेशन दिता. पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर, हांव एक सांगूंक सोदता की गेले कांय दीस आमचे नवे सेक्रेटरी आयिल्ले आसा इंडस्ट्रीज, आमचे चीफ सेक्रेटरी आहा तेंचे कडेन चर्चा आमची चालू आहा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा चालू आहा की हे जे IPB जे आहा एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री हे सिंक्रोनायज करून कशें फुडें व्हरप. हेजे सिंक्रोनायज करून खुबशे कडेन कांय गोष्टी करेक्ट करपाची गरज आहा आनी हे निश्चित आमी करेक्ट करतले. शेनवारा सरकारान मडगांवां रवींद्र भवनात CZMP प्लानाचेर जनसुनावणी दवरल्या खरी, मात रवींद्र भवन आदींच बूक आसा.
रवींद्र भवन बूक आसा म्हूण सरकाराक खंय आदींच लेखी कळयला म्हूण भवनाचो अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायक सांगता। सरकारान सुनावणी रद्द करची वा सुवात खंय बदलची, कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासल्यार खंय सरकार जबाबदार। रवींद्र भवन खंय लायन्स क्लबाच्या इंटरनॅशनल परिशदे खातीर बूक आसा। तांचे सामकार कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जालो जाल्यार ताका रवींद्र भवन जबाबदार आसचें ना म्हूण प्रशांत नायकान स्पश्ट केलां। Ravindra Bhavan has officially communicated to them that Ravindra Bhavan is booked. Then how they can come and have it? That is for my member secretary to decide now, because ultimately the custodian of Ravindra Bhavan is the member secretary. Chairman, vice chairman and the general council is just for the secretary, like a chief officer in a municipality, you know. I have told the member secretary that it is very difficult, and tomorrow if there is any problem, then the office better take care of that, because I will not be available. I am attending some religious function in Kanpon tomorrow, so I am not available here. My family function I am attending, so I am not available over here tomorrow. Request to the department. No, I feel that the department should not make it a prestige issue and should relent and either postpone it or find a different venue for this. There is a large scale opposition for this from Salset. Yesterday the Sarpanchs have taken a meeting, and teka lagun tomorrow there could be some problem, law and order situation over here. And as there are international delegates coming attending the conference, it would be a bad show. In fact, Goa's image will be hampered अशें आमकां दिसता ह्या हातूंतल्यान सगळी। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। शिरोड्या पंचायतीन CZMP ड्राफ्ट प्लानाचेर दवरिल्ली बसका थारायिल्ले प्रमाण जातली। खासा ग्रामसभेत 28 तारखेक दवरिल्ली ग्रामसभा रद्द केल्ली। हे कळटनाच गांवच्या लोकांनी पंचायतीत वचून सरपंच आनी पंचायत मंडळाक घेराव घालो। प्लान कसो, तातूंत कितें कितें आसा तें लोकांक कळूंक जाय म्हूण लोकांनी नेट धरलो। सरपंच म्हणटा सरकारानूच तो प्लान मानूंक ना म्हूण खंय बसका रद्द केल्ली। आमकां चर्ची दाखयली पयलीं, तेन्ना सगळे लोक आमी आपूच जाले अशें जाला, पंचान आमकां कित्याक कळोवंक ना। आमी सगळे भोंवले वाडवाडे अशें जाला, सगळे आमगे वयता, आमी कित्याक तरी या पंचायती सरपंचा बरें येयले विचार। वार्ड पंचांनी सगळे सायन मारले तेजेर, मिनिट्स बुकाचेर तेणें सगळ्यांक सायन मारून नोटीस करपाची। कोणाक काय खबर, हांवें सरपंचाक कितें खबर आसा, लोक धांवट येता आसलो, हजारान लोक येता आसलो, कित्याक लोकांक घर वयताय, शेत वयताय, मानशी वयताय, हें कितें नाका। नुस्त्या मारता दर्या नुस्त्या मारता तेन्ना हांवें ताका विचारलें म्हाका जेटी पास म्हूण ती तुमी पास केली काय म्हूण। तो म्हाका सांगूंक लागलो आमी ग्रामसभा घेयले, ग्रामसभे पास जाले म्हणूंक लागलो। हांवें विचारलें कितलो लोक आसलो, ते लोक आसलो तिणी पास केलो म्हणून सांगलें। CZMP प्लॅन हो आतां स्क्रॅप केला, सेंट बॅक म्हणटा पळय तेजेर थोडें कन्फ्युजन आसलें। सो आमकां त्या प्लॅनाचेर डिस्कशन करपा जाय, जो आमची गांवां कित कित रॉंग आहा ते हें करून गव्हर्मेंटा पंचायती मार्फत धाडपा जाय म्हणून एक ग्रामसभा डिमांड केली। सरपंचान ती एग्री केल्या, 28 आमची ग्रामसभा दवरल्या। लोकांक जाय जाल्यार आपूण बसका घेता म्हूण सरपंचान जाहीर केलां। आमी तुमचे कडल्यान कांय लिपयनात, लिपोवपा प्रश्नच ना हांगसर, कळ्ळें न्ही। वी आर क्लियर फ्रॉम आवर सायड, बट प्लीज डोंट ब्लेम अस, वी आर विथ यू, मिसअंडरस्टँडींग जायनाकात। आमी ऑब्जेक्शन ऑलरेडी दिल्लें आसा, तरी तुमकां आतां फाल्यां ग्रामसभा 28 तारखेर जाय, ओके, वन्स अगेन वील ऑर्गनायज, प्लेस युअर वॉट एवर से इन द ग्रामसभा वील कन्सिडर। जेन्ना एक ड्राफ्ट प्लॅनच विथड्रॉ करता, ते ड्राफ्ट प्लॅनाचेर आमी ग्रामसभा कशी घेतली अशें म्हणून त्या प्रमाणे विथड्रॉ करता की लोकांक तें मान्य जालें ना। लोक म्हणटात कितें आमी प्रपोजल दिल्लीं आसा, ती प्रपोजल आमची ग्रामसभेक कन्सिडर करया, डिस्कस करया। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। बीजेपीच्या BS येडियुरप्पान चवथे फावट कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। सांजे राजभवनाचेर ताचो सोपूत विधी जालो एकदाचो। JDS काँग्रेसीचे आघाडी सरकाराक बहुमत सिद्ध करूंक जमूंक नाशिल्ल्यान येडियुरप्पान BJP कडेन बहुमताचो आंकडो आसा म्हूण सकाळीं राज्यपाला कडेन दावो केल्लो। राजभवनाचेर मोठ्या दबाज्यान ताणें चवथे फावट कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। कसोय आसना दक्षिणेंतल्या आनीक एका राज्यांत भगवो। अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशींत आमदार बाबुशा आड आरोप निश्चित करपाची तारीख पणजे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टान 29 ऑगस्टाक धुकल्ली। बाबू शुक्रारा सुनावणेक पाविल्लो। जुईज बिजी आशिल्ल्यान केस धुकल्ली। फाटले सुनावणेक बाबुशान सेशन्स कोर्टाचे अर्दे आड हायकोर्टात वचूंक विनवणी करून 1.5 म्हयने काडले। आतां ताणें हायकोर्टांतलो अर्ज फाटीं घेवन ट्रायलीक फुडो करची तयारी दाखयल्या। अल्पवयीन चलयेक ड्रग्स दिवन बलात्कार केला म्हूण बाबुशाचेर आरोप।
सेल्फ एक्सिडेंटात वास्को सांत जान्सितो जुव्या लागसार एक लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आत्ताक गेली. सोपलाते चिमलाचे 22 वर्सांचे शैला गवंडर ते वास्को पुलीस स्टेशनार ड्युटेक आशिल्ले. शैलाची स्कूटर स्कीड जावन एक्सिडेंट जाला म्हूण कळटा. एम्ब्युलन्स आनी पुलीस उसरा पावले म्हूण थंयच्या लोकांचो बोवाळ. जी बायल मनीस LPC शैला गावंडर म्हणून ती आपल्या घरा कडल्यान एक्टिवा मोटरसायकल स्कूटरीचेर येता आसतना सांकवाळे काडून मदीं सेंट जासिंतो आयलँड काडून मुखार तिका एक्सिडेंट जालो. स्कीड जाली. रस्तो भरपूर पावस पडटालो. स्कीड जाली आनी वचून मागीर ती स्कीड जाल्या उपरांत आनी एका मोटरसायकलीचेरूय स्कीड मोटरसायकल आपटली आनी ती रस्त्यार पडली आनी तिजो मृत्यू जाल्लो आसा. आमी फोन मारता एम्ब्युलन्साक मारता पुलिसांक मारता पूण कोणें फोन रिसीव करूंक ना. एम्ब्युलन्सान फोन रिसीव केला आनी कितें सांगता आमी चिखलेसून भायर सरला म्हणून आनी ती पावल्या खंय कासावलेच्या भायर सरला कासावलेच्या आमी आतां कोर्टांनी पावला खंय आनी 1 वरां उपरांत थंय येता एम्ब्युलन्स आनी आफ्टर दॅट हे पळय आतां कितें जालें तें. बॅडमिंटन प्लेयर अनुरा प्रभुदेसाय, विंड सर्फर कात्या कुएलो आनी माउंटेनियर राहुल प्रभुदेसायाक सरकारान वर्साक 30 लाख रुपया अर्थीक मजत जाहीर केल्या. स्कॉच स्टार यश फडतेचे कामगिरीचोय खंय विचार करतले. वर्साक चडांत चड 10 खेळगड्यांचो स्पोर्ट्स एक्सलन्स पॉलिसी खाला अर्थीक मजती खातीर विचार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री विधानसभेत उलयला. खेळाच्या मळाचेर अशा पद्दतीन फुडें येता तांकां सपोर्ट करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. तांच्या कडल्यान जी फायल फुडें म्हाका आयिल्ली कारण तेंच्यांनी तें करूंक ना अनाउन्समेंट कारण ती फायल एप्रूव जावंक नाशिल्ली बट म्हाजे कडल्यान ती एप्रूवय जाली. अंडर द स्कीम फॉर द नरेटिंग द एक्सिलन्स इन स्पोर्ट्स मागीर गव्हर्मेंट वील सपोर्ट फॉर द बॅडमिंटन प्लेयर अनुरा प्रभुदेसाय, कात्या कुएलो द विंड सर्फर एंड वी हेल्प द राहुल प्रभुदेसाय ऑल्सो टू स्केल माउंट एव्हरेस्ट. ह्याच पद्दतीचो यश फडतेची केस जी आसा ही आमी कन्सिडर करतले. ह्या योजनेच्या अंतर्गत मॅक्झिमम 30 लाख रुपया पर्यंतचें मानधन जें आसा हें दर वर्साक अशा पद्दतीच्या तें सांगता ह्या पद्दतीचें आमी 30 लाख रुपया पर्यंतचें मानधन जें आसा हें मानधन आमी ह्या भुरग्यांक दिवपाक शकतले आनी दर वर्साक आमी जवळपास 10 अशा पद्दतीचे युवक जे आसा हे कन्सिडर करतले. आमच्या कडेन इंटरनॅशनल चॅस कॉम्पिटिशन जे सेकंड जालें ह्या वर्साक सेकंड चॅस कॉम्पिटिशन्स ह्या वर्साक जालें ते चॅस कॉम्पिटिशन्स आमी आमचे लेट CM श्री मनोहर पर्रीकर हांच्या नांवान हे एवरी इयर इंटरनॅशनल चॅस कॉम्पिटिशन जे आसा हे ह्या स्टेटींत जातलें. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.